Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank Praise you, the Lord. Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Hallelujah. Worship you, Glorify Father. mighty Worship God. you, Hallelujah. Jesus. Worship Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Ergaan tuka sumya jesu, oglab tuka sumya jesu. Thank you, Holy Vandan Spirit. tuka sumya jesu, zaradan tuka jesu, naman tuka jesu, pranam tuka jesu, ogolistam tuka, jai tuka jesu, hosanna tuka jerusalem jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hira babare kalabure tuka shandara bare karabale rakalabure tuka shira laka baba shandara bare karabale rakalichi. The mighty name of the Holy Spirit, Lord, I surrender this prayer to your feet, O Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळे सोलनवर जेजवायचे मागणे सगळे दु सोलनवर तुझे दैविक सकदम ते वाळे आणि तुझे सगळे सोलनवर जो पवित्र आधार तुझे पवित्र सकदम का वाळे आणि शिकवण बापायचे दिसाय मागण्या जॉन जातात त्यांच्या हर एकल्याचे तुझे आशीर्वाद वाळे जेजू आणि हर एकल्याची मागणी तू स्वीकार कर आणि हर एकल्याचे आशीर्वादित कर म्हणून मागता वेळा तुझे दैविक सकत हर एकल्याच्या जीवितांत वाळवून दे याच्या दिसा हे मागणे आम्ही आराम करत असताना समय जेजू तुझी काकुलधानी कृपा मागता आमची बातकां सगळी बक्षी जेजू आमकां नितळ कर पवित्र कर आणि सतानाने आत्म्यान तुका आराधन करचे तुका स्तुती करचे बागा आमकां फोव कर जेजू हरी एकल्याचेर जिंकोन बाबा ह्या मागण्याक जॉयन जातात तांचेर तुझे पवित्र अमली करागत आमकां घेता हरी एकल्याक आमकां नितळ कर आणि पवित्र कर म्हणून मागता जेजू हालेलुया थँक यू जीसस हालेलुया 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 आमचे हे मागणे आज आम्ही आराम करूया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता ते संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां न्ही नमान मरे कतपेन मरलेले समती जे संगत आश्रम ते तूं सदैवानी सदैव पावल जगत हो भगिवंती मरी देवाची माया मोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जो आदी तो आतां आनी सदां सरता आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कीर्तनाचो ग्रंथ आमी वाचल्यार 91 अध्याय 91 आमकां जायती प्रॉमिसेस आसात सदां तातूंत आमकां 16 वाक्यांनी सदां 20 वयर प्रॉमिसेस आमकां आयकूंक मेळटात देवान आमकां कशें राखणलां कशें आमकां रक्षण दिलां कशें तो आमकां राखता आनी सांबाळटा कली पदवी आमकां देवान दिल्या सिंहाचेर आनी सर्पाचेर पांय दवरचो तसलो अधिकार देवान आमकां दिल्लो आसा देखून आज आमी देवाक असली पुरा पदवी आमच्या जिवितांत देवान दिल्ल्या खातीर आमी काळजांत म्हणून अर्गां दिया देवाची स्तुती करया हो सगळो हप्तो आमी 2 हप्ते जावन आमकां मागण्या कंडक्ट करूंक जावना थोडे कारणांतर थोडे आमकां हांगाचे कारणांतल्या आदल्या हप्त्यांत आनी एक हप्त्यांत आमी प्रेयरार आशिल्ल्या तशें 2 हप्ते आमकां कंडक्ट करूंक जावना आज परत मेळ्ळी आमी सांगता देखून सगळीं कितें आमी 2 हप्ते चुकल्या ताच्या खातीर आमी तुमचे कडेन खंडीत जावन बक्षाने मागता परत आमी सांगता मेळून देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची महिमा मागयांनी कित्याक महोन्नत आश्रयाखाल आमी आसा तो महोन्नत आसरो आमकां ताजी पदवीदार सवळेंत आमी वस्ती करता कित्याक ताजी पदवीदार सतत वर्थी जावंक जाय ह्या संवसारांत तसल्या पदवेखाल आमी आसता आसतना आमकां कितेंच ह्या संवसाराचें भेना होम तेवदार कितेंय जाल्यार देव आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणलो भावार्थ आनी बरोवसो मतीन दवरून तसल्या सुमयाक आमी स्तुती करया ताका आमी अर्गां दिवया ताची महिमा आमी वाखान या ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ 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 ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಓ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ
ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲು, ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೀ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ತಂದೆಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೀ ಮಾಡಿದೆ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ. ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು 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 ಆನಂದವೇ. ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಲು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡಲು, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಲು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡಲು. ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಯಾಲಭಿಯರಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಲು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡಲು, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಾರಿ ಹೇಳಲು. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾ ಮಾಡಲು. ಆತ್ಮನ ವರದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು, ಆನಂದ ತೈಲದಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಆತ್ಮನ ವರದಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು, ಯೇಸು ಆನಂದ ತೈಲದಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ. 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 ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ನೀ, ಬರಲಿರುವ ಮೆಸ್ಸಿಯನು ನೀ. ಓ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ನೀ, ಬರಲಿರುವ ಮೆಸ್ಸಯನು ನೀ. ಓ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ನೀ, ಬರಲಿರುವ ಮೆಸ್ಸಯನು ನೀ. ಓ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನು ನೀ, ಬರಲಿರುವ ಮೆಸ್ಸಯನು ನೀ. ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಕಾದಿರುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ. ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಕಾದಿರುವೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ. ಓ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ. ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ. ಆರಾಧನೆ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ. ಆನಂದ
ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಾಡೋಣ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ 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 ಆನಂದ ಆನಂದ ಓ ಯೇಸುವೇ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನಂದವೇ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು 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 ಆನಂದವೇ ಆನಂದ ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 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 ಆನಂದವೇ Hallelujah, praise you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, we bow Praise you, Lord. down Glory, in your praise, mighty God. Hallelujah. Worship, Lord. Glorify your name. Amen. Jesus. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. कोणगी एक कुटुंबा खातीर मस्त मागते आसात जी मागण्याक जॉयन जाल्लीं आसात कुटुंबांत मस्त समस्या येता रेवडून गेल्ले बरी समस्या देवताक येता समस्या जावन न्हू प्रत्येक जण कुटुंबाक जेजू सुटका दिते आसा समस्या जावंक पुरो पिडा शिडा कुटुंबांत मस्त लुकसाण पिडेक मस्त खर्च जाता पयसो मस्त इबाड जाता पयसो पिडेक कश्टाक अशें जायतो पयसो घोळिल्लो सगळो पाड जाते आसा आनी हाचे खातीर कोणगी एक कुटुंबा खातीर मागते आसा हे पयशे पोल जायनातले बरे देव तांच्या कुटुंबांत देव आशिर्वादीत करता तांची पिडा शिडा सगळी काडटी आसा तांच्या कुटुंबांत तांचे निरासपण काडटी आसा सलवणी तांची काडटी आसा देखून देवाची काकूळ जर कृपा वेळो मागा जी कोणाक हे समस्या आसात जी कोण ह्या मागण्याक जॉयन जाल्लीं आसात ही डायरेक्ट जॉयन जाल्लीं आसात ह्या घडये आनी तांचे खातीर जेजू ह्या वेळा आशिर्वाद दिते आसा
त्यांची सगळी पिडा आशिल्ल्या कुटुंबात बेश्टें तरी गोळलेले पयशे पुरा मेडिकलाक मेडिसिनाक आस्पत्रेक बेश्टें तरी वेस्ट जाते आसात असले पयशे वेस्ट जायनातले बरी देव आशिर्वादी करता तसली पिडा आशिल्ल्या पुरा खोटेपणा वरवीं आयल्या पिडा आशिल्ल्या देवान धाडलेली देवान तुमकां शिक्षा दिवची नाहीये पगार सैतानात जावन ह्या संवसारांत जावन ह्या पथकांत जावन आयलेली पिडा सगळी काण उडयती आसा जेजू ह्या वेळार ह्या कुटुंबाक आशिर्वादी करते आसा हालेलुया हालेलुया थँक्यू जीसस प्रेज लॉर्ड ग्लोरीफाय मायटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस हालेलुया हिरा बाबा रेखला बरे दगा जीसस 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 देवाचें उतर सांगता काळोखांत भोंवतेल्या मारीचे पिडेक दनपारचे नाश करतेल्या खरगाक तूं भिवूंचो नाय रातच्या आकांताची दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची कसली भिरांत तुका आसची ना कित्याक जरेस्पर देव आमच्या संगत आसा आमच्या संगत वस्ती करता आमच्या जिवितांत आसा देखून काहले तुमचे कष्ट आसा तनवार आसात एक करी जेजूक समर्पण कर दिया त्या विशयान टेन्शन करनाका त्या घडये आनी देवाक समर्पण करन तुम्ही बरी कर देवाची स्तुती करा देवाक अर्घ दिया इतलेंच पुरो देव तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या जिवितांत काकुळता काय ते आसा तुमकां सुटका दिते आसा ह्या घडये देवाच्या विशेष अभिषेक अनॉयंटिंग तुमकां तुमच्या जिवितांत वालती आसा तुमी एक्सपिरियन्स करियेत ते तुमी तुमच्या जिवितांत स्वीकार करा ह्या वेळार आनी सगळें देवाक आसाद जाल्लें कितेंच ना लुकास वांजेल 1 अध्याय 30 आनी 7 वाक्यां थंय सांगता गाब्रिएल बुडो मरियम मायक देवाक आसाद जाल्लें कितेंच ना म्हणून आनी सगळे संगती देवाक साथ आसा म्हणून सांगता रोमाकाराच्या पत्रांत सांत पावल सांगता देवाक आसाद जालें कितेंच ना सर संगती देवाक साथ आसात देखून आज हे सरियक संगती आमच्या जिवितांत नव्यो करूंक देवाक मात्र साथ आसात देखून ह्या वेळार आमी सर्व सांगता मेळून हे गीत आमी गावया देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घ दिवया ನಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಾತ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು 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 ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ
ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ 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 ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ಆಮೆನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಪಠಾಂಡ ಕಲರಬೋಷ್ಯ ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ನಾ ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ ದೇವರ ಮಗನು ಅಭಿಷಕ್ತನು ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ 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 ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಮಹಿಮೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸುವೆ 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 ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು. No weapons of darkness shall prosper. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ In the name of ಉನ್ನತ Jesus. Hallelujah. ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ, ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ, ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ. Hallelujah. Praise your name. Hallelujah. ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ, ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ, ಜಯಶಾಲಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, ನಾನು ಜಯಶಾಲಿ, ಜಯಶಾಲಿ, ದೇವರ ಮಗನು ನಾ, ಅಭಿಷಕ್ತನು ನಾ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಯಾವ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಿದ ಆಯುಧವು ಜಯಿಸದು. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉನ್ನತ ಆತ ನಾಮವೇ ಯೇಸು. ಆರಾಧನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಾಬಾ ಇರ ಬಾಬಾ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೋನಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೋನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುತ್ತಾ ಇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಲೋನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಯೇಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಲೋನ್ ಆಗದಿರ್ಕಿದೆ मागता जाऊन पुरा घर परचेस करून घ्या, घर काढून घेऊन गच्चाई रीतीचे लोनाक अप्लाय केले, लोन मेळना नसताना उरला यावेळा जेजू आशीर्वादित करतात, लोन क्लियर करते असा, लोन क्लियर करते असा या अगदी हिरे बाबा कला जीसस 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 हालेलुया 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 हिरे बाबा कला ब्रदर या प्रदीप मुल्ले अगला कर्नाटक जेजू सारखे करतात, जे भलायकी बरी करते असा, भलायकी बरी करते असा, प्रॉब्लेम जाऊन असता तो घरात असा या अगदी आणि यावेळा त्या भलायकी अभिषेक करते असा जेजू संपूर्ण सुटका देते असा. यावेळा प्रदीप तू असं झालं यावेळा क्लेम कर माग, यावेळा जेजूची सकत तुझे ते वाळती असा, तू ते नीतिल्ल कडेन जेजू सकत तुझे ते वाळती असा. यावेळा रापोडते जेजू यावेळा तुका येत्त वेळ तुका सुटका दिते असा, भावार्थान विश्वासान यावेळा माग, यावेळा जेजू तुका सुटका दिते असा. हालेलुया हुर रका बाबा शंकर बरे करबला रकल जीसस. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord, thank you Lord, praise you Lord, glory to mighty God, hallelujah, worship Lord Jesus. Ira baba rekala barataka shankara bare karbala rukala barataka dagada karbala war rakaba baba hirala baba shankara bare karbala rakal Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. War rakaba baba shadar shadar Jesus 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 Jesus. Thank you
Lord Jesus. Praise you, Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Hallelujah. Waraka baba 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 baba. Kira laka baba baba baba. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. 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 Waraka baba ಶಂದರ ಬರಕರಬಲ ರಕಲ್ Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ಭಾರತಿ ನಾಯಕ್, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸುಜ್ಞಾನ ಗ್ರಂಥ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದಿನಾಲು ಓದಿ. ಸುಜ್ಞಾನ ಗ್ರಂಥ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದಿನಾಲು ಓದಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನುಗಳು ತೊಂದರೆಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರು ತೆಗೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಓರಕ ಬಬಬಬರಕಲ ಚಂದರ ಬರಕರಬಲ ರಕಲ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವರ್ಶಿಪ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಇರಬವ ರೇಖಲ ಬರದಗ ಚಂದರ ಬರಕರಬಲ ಜೀಸಸ್ 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 Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Hallelujah. बाबा एक आवय आपल्या भुरग्या खातीर कोणी मागता आसा, मस्त टेन्शन आसा ती आवय, मस्त विरार आसा, बेजार आसा, पुता खातीर घ्या, दुये खातीर घ्या, भुरग्यां खातीर कोणाक मागता आसा. असल्या आवयच्या मोतीचे समाधान जेजू पाटीन दिते आसा. मोतीचे समाधान तुझ्या बिगडला, काल जावन तुका कंत आसा, बेजार आसा आनी विशेष तरान कस्तांत आसा. ह्या वेळार जेजू तुका सुटका दिते आसा. कोण ती आज जॉइन जाल्ली आसा, ह्या मागण्यान जॉइन जाल्ली आसा, ह्या वेळार तूं क्लेम कर आनी ह्या वेळार माग. तुका त्या खंती बेजारांतले जेजू सुटका दिता. तुझ्या भुरग्यांक बऱ्यांतल्या बरें सगळे आशीर्वाद दिते आसा. तुमकां आशीर्वादित करते ह्या वेळार, तुमकां आशीर्वादित करते ह्या वेळार जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. हीर बबरे कलवरे दग शंदर बरे करबल रकल जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. प्रेज ग्लोरी 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 ग्लोरी. हालेलुया 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 हालेलुया. शंदर बरे करबल रकल जीसस. थैंक यू लॉर्ड जीसस. प्रेज लॉर्ड. ग्लोरीफाई माइटी गॉड. हालेलुया. वर्शिप जीसस जीसस जीसस. सगळे आराधना करूया जेजू का. मी आराधना कर राखा बाबा. बोलवंत सकत वळती असा मगच्या भावानी बहिणी सत्यान तुम्ही आराधना करा जेजू. आराधना कर या वेळार. हीर बाबा रखला बरं तुका. जीसस 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 जीसस. हालेलुया. वरका बाबा चंदर बरबला करबला 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 रखला. वरका बाबा 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 बाबा. हीर जीसस जीसस जीसस. चंदर बरे करबला रखला जीसस. थैंक यू जीसस. चंदर बरे करबला रखला बरं तुका. वरका बाबा बाबा बाबा. ಯೇಸುವೇ ಹತ್ತಿರ ನಾ ಬಂದೆ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾ ಎರಗುವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ನಾ ಬಂದೆ ಪ್ರಭುವೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಾ ಎರಗುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯವ ನಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಮೇಲೆತ್ತುವೆ. ನನ್ನೊಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ Oh, Andicolo Robonda Shiata. Let's all worship Him. Let's all praise Him. Yesue.
Let your power flow. Lord, Spirit of God, anoint each and everyone. Everyone, they will be filled with your power. They will be experience your presence. Lord Jesus, in your name, O Lord Jesus. In your name, O Lord Jesus. ನನ್ ಜೀವ ನೀನೇ, ನನ್ ಸ್ನೇಹ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ ಪ್ರಾಣ ನೀನೇ, ನನ್ ದೇವ ನೀನೇ, ನನ್ ರಾಜ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ನನ್ ಪ್ರಾಣ ನೀನೇ, ನನ್ ದೇವ ನೀನೇ, ನನ್ ರಾಜ ನೀನೇ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ. ಶಾಟಲರಬಂದಿ ಶುತುಕೋ ಥಲರಬಶ್ಚಿತಿಯ ಸೋಲೋಬೋಶಿಯ praise the glory and mighty God, hallelujah. Worship Lord, Baba Kalabara, Shaddar Barakarbala, the mighty anointing of the Holy Spirit come upon us. In the name of Jesus Christ, hallelujah. Shaddar Barakarbala, Jesus, Shaddar Barakarbala, Jesus, Lord Baba Baba, Shira Lakababa, Shaddar Barakarbala, Shira Lakababa, Shaddar Barakarbala, Jesus, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God, mighty God. Tolo kororo boshi katararabashi itanga kalararaba. Namurea nine, nan jiva nine, nan sneha nine, Yesuwe. Nan odea nine, nan jiva nine, nan sneha nine. Praise your name, Abba, Nicolo Porobosha. Tolo toto kato boshkiti bitiki ambaka. Eklecha business ante mostu bondages asata. Business mukaru songzaina. Business pura loss ata. Luksan jate asa. मस्त बिझनेस करून बेसारता मस्त रीण काढलेले आसा ते फारीक करून की जायना मस्त बॉन्डेजेस त्या मनशाक या बिझनेसान मुखार वचोंक जायना असले एका मनशाक जेजू सुडकत इथे आसा ह्या वेळार कोणी कुटुंबाच्या कोणी तुम्ही मागता जाल्यार असल्या कोणी बिझनेस करतल्याक मागता जाल्यार ह्या वेळार हे संदेश क्लेम करा आणि मागा तांचे बॉन्डेजेस सगळे ब्रेक जाते आसा सुडकत इथे आसा असले अनॉइंटिंग तुमच्या कुटुंबात वाळती आसा ह्या घडी देवाची विशेष सकत तुमचे थंय वाळती आसा ह्या घडी सुडकत इथे आसा ह्या वेळार हिरा बाबा रखल वरदक शीललक बाबा शंदर बर करबल जीसस जीसस the mighty anointing of the Holy Spirit come upon us in the name of Jesus hira baba rakala varadak shandar bar karbal rukka baba baba hira lak baba shandar bar karbal rakal Jesus thank you Lord Jesus thank you Lord thank you praise the Lord glory and mighty God hallelujah worship Lord Jesus Jesus abhishekit kar hira baba baba shandar bar karbal rukka varadak shandar bar karbal rukka varadak waraka baba Jesus Jesus thank you Jesus praise the Lord glory and mighty God worship Lord hira baba rakala shandar bar karbal rakal आराधने 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 यीशुवे आराधने 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 यीशुवे ओकोम्बोलो कोरोपोशिया आराधने आराधने आराधने
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. Hallelujah, we praise your name, we thank you, we glorify your name, Jesus. Thank you, Holy Spirit, we worship you, worship you, worship you, worship you, worship you. Thank you, Jesus, fill us. Thank you, Jesus, praise the Lord, glorify, mighty God, hallelujah, worship Thank you, Father, thank you, Jesus, praise you, Jesus. Thank you, Jesus, Hallelujah, praise thank the you, Lord, Jesus. glorify, mighty God, hallelujah, worship Lord Jesus, argan to Jesus, महिमा to Jesus, glory to Jesus, वंदन to Jesus, वैभव to Jesus, आराधना to Jesus, नमन to Jesus, प्रणाम to Jesus, गुलिस्तान to Jesus, जय to Jesus, वचन to Jesus, thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, praise the Lord, glorify, mighty God, hallelujah, worship Lord Jesus, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you. Shira Baba Shandar Barakar Barakala Jesus, 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 Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया मस्त तुमच्या गरजाने सरस्पर देव तुमकां पावता देखून देवाचें रिलेशन मनशां थंय कशें आसा हे आमचें रिलेशन देवा थंय कशें आसा पळया रिलेशन बरें जायनासतना कुटुंबान बरेंपण येना तशेंच देवा थंय आमचें रिलेशन बरें जाल्या शिवाय आमच्या कुटुंबान बरेंपण येना देखून आज थोडी संगती आमी नियाळ करया देवाची काकुलतांनी कृपा आमी मागून आज जुवांचो वांजेल 15 अध्याय 15वें वाक्य अशें सांगता जॉन चॅप्टर 15 वर्स 15 ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना म्हळ्यार क्लियर सांगता पळय देव आमकां कशें म्हणून आपयता ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हण कळीत आसना हां कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हूण कळीत आसना धनी कितें करता म्हूण साकराक कळय म्हळ्यार देव कालें करता जेजू कालें करता ताणें कितें करता पळय काम तातूंत आमकां इनवॉल्व करता तेच्यो संगती आमकां कळीत करता देव आले एक देवाचे विशेश गूण हे जावन आसात एक धनी आनी साकराचो संबंद आसल्यार धनी कितें करता म्हूण साकराक कळना धनी ताचे इतल्या कामां करते आसा साकराक कितें कामां तितलें मात्र पूण जेजू तशें जाल्यार रिलेशन आमचें थंय बिल्डअप करिना भागर आमचें कोण कशें बिल्डअप करता तुमकां हांव पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां म्हज्या बापात हांव कितें बुरा हांव आयकलां तें सगळें तुमकां कळीत केलां म्हणटा कळीत केलां ऑलरेडी केलां देखून हांवें थंय सगळें ह्या पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसात तुमी 4 वांजेल वाचल्यार आहा पळय तातूंत क्लियर आसा देवाचो मोग कसो देवाचो संबंद कसो आनी जेजू कितें बरो आमकां कळीत करता सगळें कितेंच ताणें आमकां लिपोवन दवरुना सर्गींच्या राजाचें वैभव ताणें आमकां दाखयल्या ताणें समजयल्या बापाची खरी वळख ताणें आमकां दिला बापाचें रिलेशन कितें म्हणून आमकां सांगलां देखून तो इश्ट पळय एक आमी शेअर करचें केदाळ कोणाक एक फावटी घोव बायलां जंय शेअर करनात ताचे चड इश्टां कडेन शेअर करतात एकामेका इश्ट म्हणून आमी आसता थोडे तरी आमकां इश्ट खंडीत जावन आसा तुमकांय आसात म्हाकाय आसात आनी तांचे कडेन थोड्यो संगती आमी शेअर कोणा कडेन शेअर करनातले तांचे कडेन आमी शेअर करता तशी जेजू त्या आका कॅटेगरीक आमकां आपयना दिता इश्ट असो इश्ट जावचें जेजू सांगता की इश्ट जावचें जेजू आमकां साकर म्हणून सांगना आनी तो आमचो धनीय न्ही तो आमचो देव जावन आसा आनी आमी ताचे इश्ट जावन आसा देखून जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 कितें सांगता म्हळ्यार तो ह्यो संगती आमकां कळीत करच्या खातीर पवित्र आत्मा आमचे ते पाठयता म्हणटा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो ह्यो संगती केदाळ कळीत जाता म्हळ्यार बापूस आमकां एक असो मजतदार म्हळ्यार पवित्र आत्मा आमकां पाठयतलो तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो तो पवित्र आत्मा आमकां हें सगळें शिकयतलो ना जाल्यार हें पवित्र पुस्तक वाचतना आमकां समजना देखून पवित्र आत्मा आमचें तें आसल्यार तें वाचतना ताचें डीप मिनींग म्हळ्यार ताचे गुडार्थ देव म्हाका आनी तुका शिकयता कशें ताच्या पवित्र आत्म्याद्वारे तो पवित्र आत्मा म्हजे नांवे म्हळ्यार बाप जेजूच्या नांवे पवित्र आत्मा आमकां दिता देखून बाप डायरेक्ट न्ही जेजू थ्रू कितें ह्या संवसारांत कामां करची जाल्यार जेजू थ्रू पवित्र आत्मा आमकां दिता आनी तो पवित्र आत्मा जेजून ह्या संवसारांत कितें बरें शिकयलां तें सगळें आमच्या उगडासा काडटा
आणि हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासा करतलो. आनी हांवें तुमकां कितें सांगलां म्हळ्यार हांगा कितें सांगलां म्हळ्यार बापा आतां हांवें आयकलें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. हांगा म्हणटा तुमकां उडासाक उरना जाल्यार पवित्र आत्मा म्हजो बाप तुमकां दितलो म्हजे मारिफात, आनी तो पवित्र आत्मा तुमचे स्वयं सदांकाळ आसतलो, आनी जें कितें संवसारांत आसतना हांवें तुमकां शिकयलां तें सगळें तुमच्या उडासाक हाडटलो. देखून हर एक पवित्र पुस्तक वाचच्या पयलें आमी पवित्र आत्म्याक मागचें बारें बरें. ते एक प्रेयर ल्हान एक प्रेयर करीत आमी केदालाय बेश्टेन तरी काणी हे बूक वाचले बरी वाचचो न्ही. पयलीं आमी पवित्र आत्म्याक मागचें, पवित्र आत्म्या म्हजी मत उजवाडाय, म्हजी काळीज उजवाडाय, म्हज्या मतीक खरें हे समजून म्हाका दी ह्या उतरांची डीप मिनींग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, देवाच्या उतराची गुडार्थ म्हाका तूं शिकय म्हणून आमी मागचें. तें जाल्यार मात्र आमकां हें सगळें म्हणटा, आमकां सगळें हें मेळटा. देखून रोमकाराचें पत्र आमकां सांगता 5 अध्याय 8वें वाक्य, रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 8. पूण आमी फातकी आसल्या तेन्ना आमी फातकी आसल्या तेन्ना बरें आसल्या जाल्यार न्ही, आमी फातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो. कित्याक आमच्या फातकां खातीर ताणें मेलो. आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो आमचो मोग करता तें दाखोवन दिलें. देवान आमचो कितलो देव मोग करता म्हणून दाखोवन दिले. आपल्या पुताक सयत ताणें बाकी दवरलें ना. कोण आज एक आवय एक बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणी एक कोणाच्या खातीर एक सॅक्रिफायस भेटूंक तयार आसात गे. जशें अब्राहमान पळय इजाकाक भेटोंक तो मुखार गेलो, कित्याक ताका खंडीत आसा म्हाका देवान इजाक दिलो जाल्यार देव तो म्हाका फाटीं दितलो म्हण ताका खंडीत कळीत आसा. कितलो भावार्थ तसो. देखून आज तशेंच अब्राहम बापान आपल्या इजाकाक जुशी मारतना जाल्यार ताका देवान फाटीं काडलें. त्या पुताक तेजी तालवार फाटीं काड म्हणटा, त्या पुताक फाटीं दिता देव. पूण हांगा पळय तूं देव आपल्याच पुताक आमचो ताणें इतलो मोग केलो की आमी पातकी जावन आसल्या वेळार देवान अशें योजन केलें की आमकां ह्या पातकांतान मेकळे करूंक, आमकां हे बॉन्डेजेसतान मेकळे करूंक, हे संवसाराच्या वशांतान मेकळे करूंक, कुडीच्या वडण्यातान आमकां मेकळे करूंक, आनी प्रत्येक जावन त्या सैतानाच्या पदवेतान म्हाका आनी तुका मेकळे करूंक देवान खुशी वेली. आनी क्रिस्त आमचे खातीर मेलो. आनी हाचे वरवीं देवान आपूण कितलो मोग करता म्हणून आमकां दाखोवन दिलें. देव आमचो कितलो मोग करता, देवाची कितली काकोळ तांणी कृपा आमकां आसा. आज हें आमी समजून घेवचें मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून आज पळया प्रेज करता कितल्या लोकांक बरेंपण जालें, कितल्या जाणांक तांकां ते अभिशेक तुमी जोन कान गेले, तुमी खंडीत जावन जोन कान गेले. आज तितली सखत हांगा तावन वाळटी आशिल्ली. देखून आमचें डिस्टन्स गरज ना, आमी कितल्याय डिस्टन्सार आसूंक पुरो. पूण देव तुमकां आपडटना हांगा न्ही तुमी अमेरिकांत आसल्यार देव तुमकां आपडटा. कित्याक म्हळ्यार ती सकत वाळटा, ती सकत हर एकल्यांक देव दिता. देखून हेब्रेवांच्या पत्र आमकां सांगता 11 अध्याय 20 आनी 8 वाक्य. हेब्रेव 11 अध्याय आनी तातूंत 20 आनी 8 वाक्य. भवार्थाक लागूनच मोइजेन पास्काची परवण चलयली. भवार्थाक लागून मात्र मोइजेन पास्कांची परवण सरयली. आणि शेलयेचे रगत दारवाट्यांचेर शिंपडायलें. दारवाट्याचेर शिंपडायलें. उब्या गांसाचेर आडव्या गांसाचेर तें रगत शेणायलें. अशें विनाशकारी दूत, विनाशकारी म्हळ्यार भुरग्यांची हत्या करूंक येवचो दूत देवान धाडलेलो. तें रगत पळोवन इस्रायेलच्या मलगड्या पुतांचेर हात उबारिना जालो. तें पळय रगत हांगा कोणाचें शेलयेचें रगत. आतां आमकां कोणाचें रगत? जेजूचें रगत. देखून खंयचीत जेजूचें रगताचें अमलीक रगत आमचें संरक्षण जावन काण घेतना जेजूचें रगत आमच्या घराचेर, घराच्या पाख्याचेर, घराच्या बुनेदीचेर, घराच्या वणंदीचेर, घराच्या वस्तूंचेर, आमी उपयोगाच्या कानाजेवणाचेर, उदकाचेर, कंपाउंडाचेर, वेकलांचेर आमी काण घेत आसतना त्या खंयचीत कोटी सकत ताका हात बोट लावंक शकना, हात बोट लावंक शकना. देखून थोडी पटी अशें जाता म्हळ्यार तो विनाशकारी सकत. विनाशकारी म्हळ्यार आमकां वायट करचें दूत खंयचेच आमकां पाडाव करूंक शकनात, आमकां कितेंच वायट करूंक शकनात. देखून आज हे उतार आमी आयकत आसतना देवान आमचे खातीर कोलो सॅक्रिफायस केला. देवान आमकां कशें ताच्या पुताच्या रक्तानंत, कित्याक म्हळ्यार हे प्रत्येक जावन हें रगत आसा पळय खंयचे मनजातीचें रगत. आमी हर एक पटी तें सारय जें आसलें, हर एक पटी बलिदी जें आसलें, हर एक पटीक कालिंगराचें परणे जाल्यार तशें आसा. पूण नवे सालाक येता आसतना एकच पटी बली, एकच पटी रगत, एकच तें जेजूचें अमलीक रगत. ससनाच्या ससनाक तें आमकां संरक्षण दिता. ससनाच्या ससनाक तें रगत आमकां बाचावी दिता. ससनाच्या ससनाक तें रगत आमकां सुटका दिता. ससनाच्या ससनाक तें रगत आमकां सोर प्रोटेक्शन दिता आनी सोर वायटांतलें तें रगत राखून व्हरता.
देखून जेजूच्या अमलीक रगत अजून आमकां ते वळयता तो त्याच्या कुर्सातावन वळलेले रगत आमचे खातीर अजून ते वळटा आनी ते रगत आमी कान घेतना आमकां खंडीत जावन पळया आमचेर खंयचीत खोटी सकत हात उबारिना जाता हात उबारूंक ताका जायना हात उबारूंक सकना देखून आयचे देवाचे उतारेंत सांगता पेद्रूचें पयलें पत्र 5 अध्याय 1 Peter chapter 5 verse 7 अशें आमकां सांगता सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा देखून सगळो तुमचो उदको तुमची सगळी खंत तुमची बेजाराय कितें बरो कश्ट आसा खंयची पिडा आशिल्ला सगळें जेजूचेर सोडा तुमी ताचे खातीर टेन्शन करनाकात कित्याक कित्याक तसो तुमची जतन घेता तो तुमची जतन घेता तो तुमची जतन घेता तुमच्या हर एकल्याच्या इंडिव्हिज्युअली जावन कॅर कान घेता तो एक आवय आपल्या भुरग्याक पळय कॅर कान घेता ल्हान भुरग्याक जल्मल्या भुरग्याक ते व्हड जाता म्हणसर तेजे कॅर कान घेता पळय तशें तो सर्वेस्वर देव आपल्या पुता मारिफात तुजें कॅर कान घेता तुजें सांगता तो ताचे सांगता तुका दवरता ताचे सांगता तुका सर्व रितीची सोडवण दिता आनी तो तुमची जतन घेता देखून आमी काल करचें एके फावटी आमकां कसली पिडा शिडा आयल्यार आमकां निराश तेन्ना एक व्हडलो माथ्यार वजें कशें कान घेवचें तें पुरो विसरून सोडा तें बरें सोडा देव खंडीत जावन तुका गूण करता म्हणल्यार भावार्थ आसाचें कसली पिडा शिडा जावं दी कसली अनवरां जावं दी कितले फावटी आमकां आयलेले पिडा शिडा देवान काडल्यात आज मुसरी देवा ते आयल्या उपरांत खंयचेंत एक ऑपरेशन जावं दी या खंयच्या एक हॉस्पिटलाक एडमिशन जावं दी खंयचेंय ना कित्याक देव आमकां राखता तो आमकां सोडयता कित्याक तो आमची जतन घेता हे भावार्थ आमकां आसा जाय सो मी सांगता जियोचें म्हळ्यार ताचे सांगता जियोचें म्हळ्यार भावार्थान जियोचें सो मी आमचें सांगता आसा म्हणल्यार अनुभव आमकां मेळचें तो भावार्थ आमचें तें आसाचें देखून आज आमी समजून घेया सगळो आमचो हुस्को कितें आसा आमची कितें बेजार आयकंत आसा तें सोमयाचेर सोडा कित्याक तो आमची जतन घेता देखून जुआंवस वांजेल 14 अध्याय जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 अशें सांगता जुआंवस वांजेल समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता म्हजें समाधान तुमकां आनी दिता म्हजें समाधान तुमकां दिता संसार असलें समाधान दिवंक संवसार शकना असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना तुमी कंत करची सोडा तुम्ही कंत करचे पयलें सोडा तुमी भियेवचें तुम्ही नाका भिवचें नाका कसलें उतरां न्ही गे जेजूची पळया ही उतराचेर कित्याक आमकां अजुनूय बाबार्थ ना सोम्य खंडी जावन समाधान तुमचें तें हांव दवरून येता तें समाधान तुमचें तें रावता तुमकां तो दिता आनी संवसार असलें समाधान दिवंक शकना कित्याक संवसार दिवंक शकना कित्याक म्हळ्यार तुमी कंत करची सोडा कंत काडची सोडा कंत घालची कोणे देखून हे कन्नडांत बायबलांत थोडे वर्ड्स आसात कन्नड बायबलांत खंत म्हळ्यार भिरंकूळते देखून ಚಿತೆ ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ ಚಿತೆ ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ ಚಿಂತೆ ಜೀವಂತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ म्हणून देखून आमकां जिवंत आमी उलपायते आसा आमी कंत करन बेजाराय करन देवाचेर विश्वास दवरा देव एक दीस नाल्यार एक दीस तुज्या गरजेन पावतलो खंडीत जावन आमी मस्त समस्यांनी आसले आमी मस्त प्रॉब्लेमांनी आसले आमकां सिकनेस आमच्या दाराच्या बागलारत आसले कितली पिडा आशिल्ला तुम्ही अर्थ 9 पटी म्हाका स्कोपी करून स्टोन काडल्यात एक पटी किडनी सर्जरी जाल्या आनी कितली पुरा देवा ते येवच्या पयलें हें पुरा पूण देवा ते आयला उपरांत एकय गेली पिडा आशिल्ला कितलो आमी लास्टाक आमी आस्पत्रेचें बिल भरता आसतना आमचें सगळें कितें भांगार आसा पळय तें बँकांत आडव घालून आमी बिल भरलें आस्पत्रेंत भायरेचें जाल्यार तली परिस्थिती मानिपाल हॉस्पिटलांत हांव तले परिस्थिती आमी पावल्या पूण देव पळय तेचे थंय आयिल्ल्या पळय ते जाल्यार आमी देवा थंय नातिल्ल्या देवाचें संपूर्ण तयार आमी काल एक ल्हानशें हरी क्रिस्तांव पळय मागणें करतात सांजेचे इल्लेशें कांय तेर्स केल्यार केलो नाल्यार ना दुसरें कांय आमचें कनेक्शन देवा थंय ना कितलें आमचें रिलेशन आमी देवा थंय बिल्डअप केलें पळय ती पिडा सुद्दां पुरो गेली म्हजी तावन सिल्वी तावन म्हज्या भुरग्यां तावन सगळीं म्हज्या भुरग्यांक कितले प्रॉब्लेम आसले अस्थमा प्रॉब्लेम आनी खंयचे प्रॉब्लेम आमकां कितले सतत एलर्जी सगळें देवान काडलें देखून आमी तेंत कंत करून आज तें आसा न्ही आज म्हाका हें आसा न्ही आज पिडा आसा न्ही तें सोडा ताच्या बदला मागा न्ही तशें पडटा मागा खंडीत देव तुमच्या गरजांनी पावतलो क्लियर सांगता पळय समाधान तुमचें तें हांव दवरून वेता म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां कोणाचें समाधान देव जेजूचें समाधान जेजू संवसारान कितल्या समाधानान तो जियेलो ताका कितें करूं ना ताचे इतले कश्ट कोणें सोंसल्यात ताका मेळ्ळे इतलें ऑपोजिशन आमकां मेळ्ळां गे बिलकूल ना जुदेवांनी त्या परिजेवांनी त्या शास्त्र्यांनी त्या साधुसेवांनी 4 वांट्यांनी अटॅक केला ताका 4 वांट्यांनी ताका विरोध केला जाल्यार तो जैतेवंत जाला
कित्याक समाधानान तो गेलो देखून आमकांय तें समाधान मेळटा आनी हांवें तुमकां सांगलां न्ही हांवें सगळें पळया संवसारांत असलें समाधान दिवंक तुमकां शकना खंत काडची सोडून सोडा तुमी भियोवचें नाका खंयच्याय संगतीक भियोवचें नाकात देवाचें उतर सांगता माथेवस वांजेल 6 अध्याय माथेवस वांजेल आमी वाचल्यार माथेवस वांजेल 6 अध्याय आमी ह्या वेळार जेजूचे उतर आमी आयकुया मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25 वाचया आमी देवाचें उतर कितें सांगता पळय देखून हांव तुमकां सांगता सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडी कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून तुमी लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका कानाप्रास जीव व्हरती कानाप्रास जीव व्हरती आनी नेसनाप्रास कूड व्हरती कितलें बरें उतार पळय आमी हातूंत आसचें संवसारांत पळय आमकां खंयचे जिवाक कितें खावचें कितें जेवचें म्हणून खंत आज रातीं कांय करून दवरल्यार सकाळीं ब्रेकफास्टाक कालें करचें म्हणून खंत कालें म्हणी करचें न्ही ब्रेकफास्ट जाल्ल्यान दनपरां जेवणाक न्हिस्त्या कालें करचें म्हणून ती खंत तें जाल्लें बरें संजे कालें करचें म्हणून खंत येत हर एक संगती आमच्या जिवितांत पळया तुमच्या जिवाक कितें खावचें तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें आज खंयचे ड्रेस घालची आज मिसा येताना खंयची ड्रेस घालया आज आमी काजार वचोंक खंयची ड्रेस नाजाल्यार नवी ड्रेस काडीचे नवे ड्रेस येते आसात हे पुरो कालें मुद्दा की विशेष तरान ओले पुरा खंत मनीस संवसारी मनीस मात्र अशें करतात जायते संवसारी मनीस जर तुमी संवसारी आसा जाल्यार तुमी खंड जावन हें करतात जर तुमी संवसारी नात संवसाराच्या वडण्यांक तुमी बुलनात कुडीच्या वडण्यांक बुलनात जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार बरी देव तुमकां चलयता तुमकां जाय जाल्यार सगळें दिता ताचे खातीर तुमी खंत करीचें म्हणून गरज ना देखून लेखा व्हरतो तुमकां हुस्को नाका कित्याक लेखा व्हरतो हुस्को पळया कानाप्रास जीव व्हरतो आनी नेसनाप्रास कूड व्हरती न्ही गे कानाप्रास जीव व्हरतो न्ही गे आनी नेसनाप्रास कूड व्हरती न्ही गे देखून आमी पळया 20 आनी 6 वाक्यां अशें सांगता पळया पळया अंतराळाची सुकणी ती वंपिनांत लुविनांत वातुप्यांनी पुंजायनांत तरी पूण आमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितले की उत्तीम न्हय तांच्या प्रास तुमी कितले की उत्तीम न्हय एक मनजातीचे आवाज केदाळे म्हणून पळयल्या गे एक तुमच्या घरा मुखार बसतना केदाळे खंयचे एक सुकणें आयलें त्या सुकण्याक पळया तुमी जस्ट एक नियाळ करया आनी त्या सुकण्या तें देवा समोर पळया तें सुकणें येता तुमच्या घरा बगलार पळयता खंय उदक आसल्यार उदक पियेता चड उदक आसल्यार तातूंतलें नाता आनी खंयचें पुरो कान आसा तें बरें खाता तें संतोशान तें आसता मागीर तुवें हें पुरो रेडी करून दवरल्यार तुका अर्गां देवाक अर्गां दिवन तो फाटीं चलता देव म्हळ्यार मनशाचे गे चड सुकणी सावजां मनजाती देवाक अर्गां दितात सकाळीं पळया तुमी 3:30-4 वरां जाताना सुकणी बोबो घालून सुरू करता देवाक अर्गां दितात मनीस मात्र मंदिरार घर येता असली परिस्थिती आसा देखून आमी ह्या विशयांत आमी चिंतून पळयचें अंतराळाची सुकणी ती ओंपिनात लुविनात तुप्यांनी पुंजायनात तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता तुमी तांचे प्रास कितल्याक व्हरती न्ही गे 20 आनी 7 वाक्य पळया तुमचे मध्ये कोण चिंता कर तुमचे मध्ये कोण ते चिंता करन आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी वाडोवंक सोडोवंक शकता थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक शकता की तुमी कंद करन बेजाराय करन ते एक दिसाचे सोडया एका सेकंडाच्या आवक पुणी तुमी सोडोवंक शकता की म्हाका आनी तुका अधिकार आसा गे म्हजें आवक केदाळा कितें म्हणून हांवें सोडोवंक जाता गे ना आमच्या हातांत खंयचेंय ना तर देव कित्याक आमकां पोसचेना आमकां कित्याक खंत थोड्यांनी पुजावन दवरचें थोडे आतां पळया थोड्या आतांचे पळया राजकारणी बरा पळया तांणी पुजावन दवरलें 1000 जनरेशनाक पुरो 1000 जनरेशनाक पुरो कितलें पुजावन दवरतात पूण कोणाक दुर्बळ जावनच आसात भुकेन मरतलो कितलो की लोक भुकेन मरता तित्त आस्त बदीक इल्लीशी वांटून तांकां दिल्यार लोक कितलो की दुबळो इल्लें तरी जीव आरामार जियेना गे आज कित्याक राजकारणी फुडारी पुरा हुद्द्याक आशेतात म्हळ्यार एकच पयशे करूंक मात्र दुसरें कितेंय तांच्या जिवितांत हे म्हणा लोकांक बरें करीजे आमचो देश वयर हाडिजे आमचो गांव वयर हाडिजे जाल्यार पुरो चिंतापुत्र ना आज तांकां जाल्यार चिंता पुरा मरोवन गेला जिवितांत देखून आमी समजून काणगेचे देखून आमी तसले मनीस जावंक नजो 20 आनी 8 वाक्य आणि नेसना विशयान तुम्ही कित्याक खंत करची नेसना विशयान तुम्ही कित्याक खंत करची शेतांतली ती काट पुलां कशी वाडटात त्या काट पुलां कशी वाडतात पळया ती गोळानात वावळीनात प्रेज द लॉर्ड 25-30 वर्सां पयलीं आमी कशें आसले हांव आमकां सारकें एक वस्तू रिणांतलें घालूंक
इस्काला येताना जावं दी त्यो अर्ध्यो पिंदुल्यो चड्ड्यो घालून आनी कालें करना आमी विसाक येतला एक निर्मळ्याचे वाणो आसले वाणूय नातुल्ले आमकां खाली पांयांनी चलतल्या खाली पांयांनी येतल्या सत्री आसले की आमी येताना ना मस्त जाणां आमी सितळां घालून सयत आमी इस्काला गेल्ले आसात तयली परिस्थिती आसली पयले पूण आज तशें ना न्ही गे देवान कितलेंगी आमकां दिलां न्ही गे कितलेंगी दिलां आज तयली परिस्थिती ना आज एकल्याच्या घरांनी इतले वस्तू रास पडला जाल्यार ते दुबळ्यांक त्या की वांटून दिवचें बरी ना एक वस्तू तुमी 1 वर्स यूज करा नाल्यार 2 वर्सां यूज करा मागीर दिया कोणाक कितें राल्यार रास करून दवरतात थोडे कडेन आतां आमी एक कडेन मिसांव घेतला आमच्या येल्लापरतावन तशीन मुंडगोडेच्या रोडार एक रानान एक ल्हानशें इगर्ज आसा दुबळो लोक आसा एक 90 फॅमिलीज कितें आसात पुरा दुबळीकाय देखून तांकां एक आमी ह्या वर्सा मेयांत आमी सगळे वस्तूर कलेक्ट करून बऱ्यांतल्या बरें वस्तूर बरें करून तांकां एक दिवची एक अंदाज केला तुमी कितलीं जाणां आसात तुमचे थंय एक एक्स्ट्रा वस्तूर आसल्यार बरें इल्लेशें बरें करून नितळ करून इल्ली इस्त्री घालून बरें करून दिया आमी व्हरून दिया तांकां कितलो लोक असो आसा म्हज्या भावा आनी भयण वस्तूर अजुनूय कितलें थंय वता की थंय शेतां आनी बरां कशीं आसात शेतांक बरां तांची कापडां बांदून कालें करतात ताका वय घालतात कापडां बांदून दुसरें कांय ना थंय कापडां बांदून वय करतात तांचे दारांक बागलांक तांची कापडां बागलां नात आनी वणून दी कसल्यो काली करता रुखाच्या पांट्यांनी पुरा दवर न्हू आनी ताका भितरल्यान आनी भायल्यान माती तापयल्ली आसा वणून दी तितू तांच्यो आनी वयर एक ल्हानशें पाकें कशें कोलवाचें नाल्यार ते सौग्यांचें आनी काल्यांचें कोल असले परिस्थितीन लोक अजुनूय जियेता आदले फावटी हांवें तुमकां सांगिल्लें हांव एक रेतीर थंय दिवंक गेल्लो त्या इगर्जेंत एका दिसाचे रेतीर तांची परिस्थिती कितली आसा कसली पाड आसा देवान त्या लोकांक कशें आपडलें कशें गूण केलें मस्त लोकांक त्या रेतीर वेळार देखून असले संगती आमच्या मुखार आसा देखून भायल्या गांवांनी कितलो गे आमचो लोक आसा कितल्यांगी वस्तूर पाड जाती आसा इल्लेशें पॅक करणे कारगोन धाडल्यार असल्या कुटुंबाक आमकां व्हरून दिवं येत न्ही बरीं कामां आमी करी येत न्ही पळया तुमच्या मतीन कितें येता तशें तुमी करा देखून मुखार सांगता पळया 20 आनी 9 वाक्य तरी पूण हांव तुमकां सांगता तरी तुमचे मध्ये कोण चिंता मुखार कंप्लीट तुमच्या मध्ये कोण चिंता कर आपले आव थोड्या वेळा कोणी सडोवन सकत सकत गी आणि नेसना विशयान तुम्ही कितें आखत करची शेतांतली काठ फुलां कशी वाडटात ती पळया ती गोळनात वावळीना तरी पूण हांव तुमकां सांगता सल्माव रायले गुणू आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतले एक फुला सारको नेसुल्लो ना येदो व्हडलो राय इतली पदवी ताचे इतलो ग्रेस्त राय दुसरो ना ताचे इतलो जानवायचो राय दुसरो ना देवाक ताका त्या लिखन सांगता हांगा जेजू तोसय ताका फुला बरी नेसुल्लो ना ताचे सर मापान ह्या फुलाक न्हेसयता तनाक न्हेसयता देव तर तुजी आनी म्हजी परवा करनासतना रावत गे तुका आनी म्हाका न्हेसयनासतना रावत गे आमकां तो कुरपेच्या शेल्यान न्हेसयता कुरपेचो शेलो आमकां मेळत जे कुरपेचो शेलो कशा एलिशाक मेळ्ळो एलिया प्रवादी ताका सर्गा सोडून व्हरता आसतना ताचो शेलो एलिशार घालो तो कुरपेचो शेलो एलिशाक मेळ्ळ्यार एलिशान कितलीं अजब आनी अद्भुतां केलीं कितले पावस येनासतना सयत आनी ताणें मागलें सगळें ताका मेळ्ळें देव तक्षण दितालो आज हांव वाचतालो थोडे तीन पटी ताका रायान ताच्या जाणांक एलिशाक आपोवंक धाडल्या वेळार ते 50 जाणांक आनी ताच्या लिडराक धाडल्या वेळार हांव देवाचो सेवक जाल्यार तुमचेर उजो पडून तुमी भस्म जाय तशेंच 3 टर्माक भस्म जावन येतात कितले 150 लोक आनी तांचो लिडर्स ते एक जण आनी चवथो येताना हांव एलिशा प्रवादी मुखार आपलें कलथेपण दाखयता आनी ताची रिक्वेस्ट करता आनी तो मात्र बचाव जाता तशी सैन मात्र बचाव जाता आनी एलिशा प्रवादी ताका अभिनंदन पाठयता एलिशा प्रवादी ताच्या सांगता येता देखून मगाच्या भावा आनी भयणी आमकां असले संगती देव आमकां दिता देखून कंत करची कित्याक आमी तरी पूण हांव तुमकां सांगता साल्मांव राय लेगून त्या एका फुलाच्या वैभवांत तांतल्या फुला सारको न्हेसुल्लो ना म्हणटा
तिसावें वाक्य आज आसा आज असा पाल्या रान्नींतलो आसता त्या पाल्याक रान्नींतलो शेतांतले आसता. तण सैत त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परीन देव सैता तर हे परीने सयता तर कितल्या वर्त्यात रान तुमकां दोन सांग. अशें म्हणून तुम्ही कंत करिनाका. कंत करिनाका तशें म्हणून तुम्ही कंत करिनाकात. हे सगळे हे सोदचे सगळें सोदचें अनुभवार्थ्यानी. अनुभवार्थ्यांनी म्हळ्यार भावार्थ नातलेल्यांनी. अनुभवार्थी म्हळ्यार आमी चड जावन दुसऱ्या धर्माक आमी वलायता. आमच्यान कितले अनुभवार्थी आसात गोत्ता की देवा सांगता आसून क्रिस्तांव जावन भावार्थ नातलेले पळय ते अनुभवार्थीत. देखून आमी अनुभवार्थी म्हळ्यार बरो तो अनुभवार्थी तो धर्माचो ह्या धर्माचो ना. आमचे थंय आसा क्रिस्तांव धर्मान कितलो गी अनुभवार्थी आज आसा. भावार्थ नातलेलो लोक कितलो गी जी येता मगाच्या भावान भयणी. देखून म्हाका आनी तुका अशें देवान केदाळाय सांगचें ना. उण्या भावार्थाचो म्हणून आमकां वलोवचें नाका. तेच्या पयलीं आमी भावार्थ बिल्ड अप करया. 30 आनी 2 वाक्य अशें सांगता. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हणून ह्या सर्वांची तुमकां जिवितांत कितें गरज आसा म्हणून सर्गी आसलेलो सर्गी तुमचो बाप आसलेलो जाणा. तुमचो बाप जाणा. सर्गी देखून- आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुम्ही पहिले देवाचे राज पहिले देवाचें राज आणि ताची खुशी. आनी ताची खुशी आनी ह्यो ह्यो सर्व वस्तूय वस्तूय तो तुमकां तुमकां दितलो. फाल्यांची चिंतून फाल्यांचें कंत चिंतून कंत करिनाकात. करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्यांची फाल्याक कंत फाल्याक पुरो. आयची कंत आयची आजीक कंत पुरो. आजीक पुरो. प्रेज द लॉर्ड. कितलें बरें एक देवाचें उतार पळय. जेजू कशें आमकां गायड करता पळय. लेखा व्हरता हुस्को नाका म्हणून ताचें हेडिंग जावन आसा. माथेवाच्या वांजेलान 6व्या अध्यायान 25व्या वाक्यांत आमी मस्त कितें म्हळ्यार मस्त संगती आमी चिंतूंक गेल्यार देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमकां कितें जाय तें सगळें तो दिता. आमचो भावार्थ मात्र ती आसूंक जाय. म्हज्या जिवितांत असल्यो मस्त संगती घडल्यात आमकां. देव कशें पावला आमच्या गरजांनी. कितें आमकां अजुनूय आमी एक आश्रम चलयता. आश्रमांत आमची खंयची पब्लिसिटी ना. ह्या खंय वचून आमी सांगना. ह्या खंयच्याय इगर्जेंत एक अनाउन्समेंट ना. कितेंय नासतना हें आश्रम चलता. 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां जावन हें आश्रम चलता. सदांच म्हयन्याक सदांच आमकां सगळो खर्च म्हणटना लागीं भाड्याचें घर आमचें संत जागो येना. संत एक आश्रम करूंक की आमकां येदोळ जावना. पूण देव हें पुरो चलयता 10 वर्सां जावन. ताका जाय जाल्यार भाडें जावचें आनी खाना वरवीं आनी कितें ह्या लोकांक जाय ताका मेडिसिनाक पयशे ताका पयशे हाका पयशे सगळे लागीं आमकां म्हयन्याक एक 2 लाख म्हणसर खर्च जाता सांबाळ तो म्हणटाना. जाल्यार देव सगळें दिता आमकां. त्या टायमाक दिता. त्या टायमाक काडटा. त्या टायमार पावता. देखून हे आमी काल्याक ते नांवा खातीर चलोवचे आश्रम न्ही. भावार्था खातीर चलोवचे आश्रम. सगळे आमचे भावार्थांत आसा. संपूर्ण आश्रम चलोवचे भावार्थान ना जाल्यार आमी आश्रम चलोवंक साध्य ना. खंयचीच ते पब्लिसिटी नासतना खंयच्याय एका इगर्जेंत कळीत ना आमकां. कोण पुरा काल एक हिंदू कुटुंब आयला आनी तांणी जेवण दिलां दनपरां. तांकां कोणेंय सांगलें गे ती म्हणटात ನೀವು ಯಾಕೆ पब्लिसिटी ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ पब्लिसिटी आमकां कितलें आसा तितलें मात्र. कित्याक देवान चलोवचें. आमी हातूंत आमकां पयशे करूंक नाकात. ह्या आमकां चिंतावन ओडवी काय जोडूंक नाका. ह्या आमच्या ह्या कामा खातीर कोणें आमकां सन्मान करचोय नाका. आमकां देवान सन्मान केल्यार पुरो. देवान चलयल्यार पुरो. देखून ह्यो संगती देव सगळें चलयता. एका पळया एक मनशातीक जाल्यार तांचें खाण देव दिता जाल्यार मनशांक दिनासतना रावत गे. मस्त म्हणजे साक्षी आसा त्या आश्रमाच्या केल्या उपरांत देवान म्हाका कशें पावले कशें वस्तू कशें आमकां खानावरी तें पुरो दिल्लें म्हाका म्हज्या जिवितांत आसात. हांव देखून ह्या देवाक सोडून खंय वचूंक आमकां नाका. ह्या देवाचो मोग करूंक जाय. ह्या देवा सांगता जिवंक जाय. ह्या देवा सांगता आमचो सगळो दीस आनी रात करसूंक जाय. देखून तसलो मोग देवान आमकां आमच्या काळजांनी ओतला आनी ताची सेवा करूंक आमकां आपोवणें दिलां. देखून तुमी ह्या सेवेंत ह्या आपोवणें पाळो दिवन माथेवाचो वांजेल सांगता 11वो अध्याय 20 आनी 8 वाक्यां 28 देवाचें उतर अशें सांगता. या म्हजे सरशी ह्या म्हजे सरसीन तुम्ही समेस्त कष्ट तुम्ही समेस्त कष्ट केल्यानो आणि वचन वयतल्यानो आणि हांव तुमकां विशव दितलो. पळया तुम्ही येया समेस्त कष्ट केल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशव दितलो. थोड्यांनी चिंतचें विशव म्हळ्यार आमकां मेल्या उपरांत मात्र म्हणून. हे मेल्या उपरांतलो विशव देव उलयना. जिवंत आसतना देव उलयता. जिवंत आसतना तुका हो विशव दिता. शांती दिता. समाधान दिता. सोंसणीकाय दिता. बऱ्या तरेन देवा सांगता जिवंक कृपा दिता. देखून तुमी बेश्टेंत टेन्शन करून तुमचें हांव कुणें करनाकात. कित्याक टेन्शन केल्ल्या वरवीं ऑटोमॅटीक नाका जाल्ल्यो पिडा पुराय येतात.
जावं पुरो तें टेन्शनावर येवचें ब्लड प्रेशर जावं की अस्थमा प्रॉब्लेम जावं दी आनी खंयचे स्किन एलर्जी जावं दी पुरो टेन्शनावर येवचें टेन्शन करून येवचें काल्याक टेन्शन करतात कित्याक टेन्शन करतात तुमच्या जिवितांत देव ना जाल्यार मात्र तुमी टेन्शन करीचे तुमच्या जिवितांत जर देव आसा जाल्यार तुमी टेन्शन करन एका दिसाचें आवकी तुमकां सोडोवंक जायना एक प्रॉब्लेम सयत क्लियर करूंक जायना मगोच्या भावा आनी भयणी टेन्शन कन 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 तुमचें जिवीत पाड जाता शिवाय खंयच बरेंपण जायना देखून खंत करचें सोडून सोडा हुस्को देवाचेर दवरा तुमचो हुस्को देवाचेर दवरा कितें तुमची गरज आसात मागण्यान देवाक कळीत करा हात बरा दिंबेर पडून मागा खंडी जावन देव तुमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो तुमकां हर एकल्यांक सुटका दितलो आज ह्या खातीर आमी विशेश तरेन मागया तुमची कितें इंटेन्शन आसात जाल्यार ही सगळीं ह्या वेळार आमी भेटोवन दिवन मागया प्रत्येक जावन आमी इंटेन्शनां खंडी जावन मागतना आमी जॉस्पेन रॉड्रिगस खातीर आनी प्रत्येक गेविना खातीर मागया आमी ताचे कितें स्किन एलर्जी पुरो गूण जावच्या खातीर डायना मागया आमी ह्या वेळार डायना खातीर डायना डिसोजा आनी संतोष ताच्या भुरग्यां खातीर आनी एक घर तांणी बूक केल्लें आसा ताचे सगळे रीण फारीक करूंक देवाची काकूळ तांणी कृपा तांकां मेळचे खातीर आमी मागया एडवर्ड मोंतेरो खातीर मागया ताचे कितें बिजनस ल्हानशें बिजनस करताच्या दिसपत्याक आसा खातीर ते सगळे आशिर्वाद जावच्या खातीर जुलियट फर्नांडीसा खातीर आमी मागता ताच्या आवय खातीर ती घरांत आसा बेड रिटर्न जाल्ली आसा तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर बरेंपण मेळच्या खातीर सिसिलिया रॉड्रिगस तिच्या कुटुंबा खातीर आनी शारोल डिसोजा आनी त्या कुटुंबा खातीर त्या भुरग्यां खातीर आमी मागया तेल्मा पिंटो खातीर मागया ताचे सगळे किडनी स्टोन आनी कितें पुरा प्रॉब्लेम आसा एलर्जी कितें आसा कोंकली कितें आसा ताळो कितें प्रॉब्लेम आसा सगळे सुटका मेळच्या खातीर आमी मागया जेनेट मोंतेरो खातीर ताच्या भुरग्यां खातीर ताच्या कुटुंबा खातीर मागया आनी शारदा गौडा हाचे खातीर आमी मागया ताचे सगळे फॅमिली खातीर तांच्या भुरग्यां खातीर आमी मागता लेनी रॉड्रिगस आनी कुटुंबा खातीर आमी मागता प्रिसिल्ला रोझारियो हाचे खातीर मागता आनी ताच्या पुता प्रदीपा खातीर आमी मागता ताका संपूर्ण तरान सुटका मेळच्या खातीर बरी भलायकी मेळच्या खातीर जॅस्लिन रॉड्रिगस क्लिफर्ड रॉड्रिगस तांच्या भुरग्यां खातीर तांचें बिजनस सगळें बरें जावंक ताचें रीण सगळें फारीक जावंक आमी मागता आमी भारती नायक हिच्या खातीर हाचे सगळे बऱ्या कंपनीन तिका काम मेळच्या खातीर प्रिती लायच्या डिसोजा हाच्या खातीर हाच्या हजबंडा खातीर ताच्या बिजनेसांत आशिर्वाद मेळच्या खातीर सविता मॅनेजर्स आनी तांच्या सोर कुटुंबा खातीर मागता आनी मागता आमी मस्सी मॅनेजर्स आनी ताच्या कुटुंबा खातीर प्रमिला फेराव आनी कुटुंबा खातीर आमी मागता डॉमिनिक डिसोजा आनी कुटुंबा खातीर आमी मागता आनी प्रत्येक जावन सिसिलिया रॉड्रिगस आनी कुटुंबा खातीर स्टेफन मोंतेरो आनी कुटुंबा खातीर आमी मागता आमी प्रशांत क्रास्त आनी कुटुंबा खातीर मागता ताच्या हर एक तांच्या भुरग्यांक बरें विजडम नॉलेज अंडरस्टँडींग आनी बरी मोत तांकां शिकोवंक मेळच्या खातीर आनी लिना रॉड्रिगसा खातीर मागता आमी तांच्या सोर गरजां खातीर मागता तुमच्या हर एक गरजो सुम्या मुखार आमी दवरता आनी प्रत्येक जावन लविता हाच्या खातीर आमी मागता प्रत्येक जावन एक तांकां कामाक एप्लाय केल्लें आसा तांच्या कामांत सगळे ते आशिर्वाद मेळच्या खातीर आनी देवाची काकुळता आनी कृपा लॅनविट दुबय आसा ताका बरीं कामां मेळच्या खातीर आनी कितें काम तांकां दिता म्हणून बसयल्लें आसा आनी प्रत्येक जावन एका कंपनींत तें सगळें ताका मेळच्या खातीर ताका तें काम ताच्या दया करच्या खातीर आमी मागया सर आमच्या गरजो सुम्या मुखार दवरून आमी मागया हालेलुया 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 हीर बरें केलें बरें ताका सुंदर बरें कर बरें रकलें जेजू हर एकल्यांच्या गरजांनी बाबा तूं दया कर तूं पाव जेजू तांच्या हर एका गरजांनी आज तुवें आमकां दिल्लें तें उतर आमच्या काळजांनी उदंड मापान भरून आसूं दी आनी ह्या संवसारांत आमी कितें खंत बेजाराय खंय रिनासतना तुजेर विश्वास दवरून तुजेर भावार्थ दवरून जिवंक कृपा आदार एकल्यांक आमकां फावो कर आनी तुजी दैवीक सकत आमचे थंय वाळय आनी सर वायट येतावन अवघड येतावन अनवरतान पिडेशें येतावन निरासपणांत सलवण येतावन आनी सगळ्या वायट सक्तीच्या हातांत लावन आमकां निवार आनी सुटका दी म्हणून मागता मागनस स्पिरीत आमकां दी पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान आमकां बरें अभिषेक कर आनी तुजे संगता जिवनच्या वर्तें भाग तुज्या काकुळतेन कृपेन तुवें दिल्लें समाधान आमच्या काळजांनी उदंड मापान बरोवन आसूं दी आनी तें समाधानान आमी मुखार जिवनच्या खातीर कृपा आनी आदार तूं आमकां सरी एकल्यांक लाभय म्हणून मागता ह्या वेळार आनी प्रत्येक जावन आमी मागता ह्या वेळार फ्रांसीस पिंडाची आवय मार्गरेट ती मस्त पिडेंत आसा कश्टांत आसा हार्ट प्रॉब्लेम आसा मस्त ब्लॉक्स आसा ताका संपूर्ण तरान सुटका मेळच्या खातीर ती सर्जरी करूंक येता आसतना सुमयाची काकुळतांनी कृपा तिचेर देवण येवं दी आनी तिची सगळी सर्जरी बऱ्या तरान जावं दी म्हणून आमी मागता हे मागणी आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन 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 आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता ते संवसारांत जावं
आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्री मध्ये तूं सदैव आनी सदैव फॉल जोगेशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माय अम्मा बापयां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या दिसा तुमी मस्त जाणां जॉयन जाल्यात तुमकां खंडीत जावन आयचें मागणें कशें जालां म्हणून कमेंट्स खंडीत जावन करा, लायक करा आनी दुसऱ्यांक धाडा आनी दुसरीं हे मागणें आयकून दीत आनी तांकांय देवाचें दाराळा आशिर्वादां मेळोवन दी. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां समेस्तांक गूड नायट.